जय माताजी म्हणते गोंयच्या बॉर्डरीचेर चलता पनवेलाक चलना थंय वचून धरतात तुका सो सारकें आहा तें हांवें सांगलां तुमकां जय माता दी म्हणटा ते जर म्हणलो पासवर्ड जाल्यार तो गोंयचे बॉर्डरींतल्यान तो सुट्टा ट्रक पनवेलाक तो सुट्टा म्हणून हांवें सांगूंक नासलें पनवेलाक धरताले ताणें आतां हें तुमकां एग्जॅक्ट दाखोवपाक आमी स्टिंग करचें पडटलें आमी ट्रक घेवन या एक दीस एसेंब्ली जावली मागीर गोवा मेड न्ही गोंयांत गुजरात मेड सोरो सुद्दां विकप सर्रास चलना दिवचलच्यान स्पेशल रस्तो काडला आनी हो सगळो बेकायदेशीरपणान महाराष्ट्रांत पावता म्हूण आमदार वेंझी उलयलो. गोवा मेड सोरो पनवेला सांपडलो आतां सोरो गोवा मेडू कित्याक हिंग गुजरात मेड देखून लेबल घालून सोरो विकताय सो गोवा मेड सोरो विकून इल्लिगल विकताय ही नवी गजाल काय न्हू. ही एसेंब्ली पयर आमी एक्सपोज केलो 13 वर्स पयलीं अशें करून लिकर स्कॅम जाल्लें आनी हें 13 वर्स पयल्या स्कॅम एक्सायज डिपार्टमेंटान वयर काडून इन्वेस्टिगेशन करून ऑलरेडी फायंड आवट करून ताका कन्विक्ट केलो आहा. सो हें चालूच आहा. स्पेशल रस केलो आहा बिचोली तुम पावल जाल्यार बस स्टँड आहा बिचोली बस स्टँडार तांकां एक स्पेशल रस केला तो सारको महाराष्ट्र वयता. तुम सगळ्यांनी सगळ्यांनी एक दीस वचून चोवपा जाय थिंगा कित्याक थिंग कांयच बंदी ना. सो कोणूय कसलोय सोरो घेवन वचपा जाता. सो आज महात्मा गांधी गेली उडास येताय. महात्मा गांधीन कितें म्हणलो की पॉलिटिक्स विथआउट एथिक्स इज लायक अ शिप in the ocean without a compass lost at sea. So आज हो BJP सरकार is like politics without ethics चलयता आनी ही जी बोट आहा असेंब्ली जी आमगे ही बोट आहा राजकारण जे आहा तें बोट सांडलो आहा कित्याक हेंगे जे एथिक्स आहा आज सगळें झिरो केलो. हेंकां कांयच पण गेलो ना. हेंक लोकां पण गेलो ना. हेंक SIT गे प्रोब्स पण गेलो ना. आज हेडलायन्स येयलो पेपराचेर चोयली जाल्यार हेडलायन्स कितें दाखयता की SIT आसतना लँड ग्रॅबिंग चलता. लँड ग्रॅबिंगा SIT जे कोण एक्यूज केलो आहे जे कोण सांपडलो आहे तांकां अजून दे आर इन पोजेशन ऑफ द लँड. सो आज असले परिस्थिती आमी सगळे आहाय.